नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार मंथन ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरता वेगवेगळ्या विशयांचेर तज्ञांची मतां आनी जाणकारांचे विचार. आमचो आयचो टॉपिक आसा अंडरग्रावंड केबलिंग आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आमच्या बरोबर आसात महेश नाईक, ते AGM इंजिनियरींग एंड मेंटेनन्स फेबर कास्टल. तशेंच आमच्या बरोबर आसात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे CE स्टीफन फर्नांडीस. तेच बरोबर आमच्या बरोबर आसात योगेश केरकार, बिझनसमॅन. तुमकां तिगांकूय आमच्या कार्यावळीन येवकार. आयचो आमचो टॉपिक आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणजे कितें स्टीफन सर? वयले केबल काडल्या आनी जमनीन घाल्या कशें कितें? अंडरग्रावंड केबलिंग म्हळ्यार फायनली आमी केबल आतां यूज करता टू ट्रान्समीट आनी डिस्ट्रिब्यूट पावर. आतां सगळ्या घरांनी जो इलेक्ट्रिसिटी येता तो खंयच्या तरी एक वायरींतल्यान येता. आतां पावर जेन्ना आमी लोकांच्या घरां दिता तेन्ना देर आर टू वेज. इदर इट कॅन बी ओवरहेड, नेम इट सेल्फ टेल्स ओवरहेड, एंड वन इज अंडरग्रावंड. फायनली तो कंडक्टर आसता तो सेमूच आसता, पूण ओवरहेडांक ताका इन्सुलेशन नासता. इट्स अ बेर कंडक्टर. आनी त्या पासत इवन तुमी पळयता जाल्यार 3 फेज आसता, ताका थोडें डिस्टन्स आसता. आतां एअर इज अ डायइलेक्ट्रीक मिडियम, पूण एअर इज नॉट सो स्ट्रॉंग टू कीप दोज कंडक्टर टुगेदर. पण इन केबल कितें आसता, तिनूय कंडक्टर एक 10 सेंटीमीटर, जशें 33 kV 10 सेंटीमीटर ताजो डायमिटर आसता. त्या 10 सेंटीमीटर डायमिटरांक तिनूय कंडक्टर आसता आनी एक सोंपेपणां आसता. आतां ओवरहेड म्हणल्यार कितें आसता, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. स्टॉर्म्स येता, झाडां पडटा, रस्टिंग जाता. कोस्टल बेल्ट आसा आमची, फूल गोवा इज ऑन द कोस्टल बेल्ट. कोस्टल बेल्ट आसलेल्यान रस्टिंग जाता बिकॉज ऑफ इट्स लायफ ऑफ कंडक्टर्स, क्रॉस आर्म्स आनी पोल्स इज शॉर्ट. आनी तितलो करंटूय व्हरोंक मेळना. केबलांक कितें जाता, तुजी करंट कॅरींग कॅपेसिटी वाडटा. आनी 10 सेंटीमीटर हिंगा तुका पळयलें जाल्यार फॉर 33 kV 15 मिटर्स इज द रायट ऑफ वे. तशेंच मुखार समज 110 kV आमी जी सप्लाय एक सबस्टेशन आसा आनी दुसऱ्या सबस्टेशनार वता, तेजी रायट ऑफ वे ऑलमोस्ट 22 मिटर आसता. आनी 220 35, आनी जितली वोल्टेज वाडटा तेजी रायट ऑफ वे. आतां रायट ऑफ वे कितें, जेन्ना लायन येता फॉलिंग डिस्टन्स म्हूण आसता. एक पोल समज पडलो आनी दुसरी लायन आसा, तितलें आमकां डिस्टन्स सोडून ती लायन बांदपाची आसता. आनी फेस टू फेस सर्टन डिस्टन्स एज पर द बेस्ट प्रॅक्टिसीस आनी रुल्स आनी एक रिसंट वॉट एवर रेगुलेशन्स आसा त्या प्रमाणे आमकां तें डिस्टन्स दवरचें पडटा. सो अंडरग्रावंड केबलिंग इज ऑलमोस्ट 8 to 10 times higher than the overhead, but it has lot of advantages like reliability, uninterrupted power supply आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग वता. स्टॉर्म येयलें, सायक्लोन येयलें जाल्यार जशें तोकटे येयला तेन्ना मारगांव आनी पेंजीम वी हॅव रिस्टोर्ड द सप्लाय विदीन फ्यू आवर्स. बट सेम टू विलेजांत गेल्यार इट टूक ऑलमोस्ट 2 to 3 days. सो दीस इज द डिफरन्स. आनी सेकेंड अंडरग्रावंड म्हळ्यार वोल्टेज प्रोफायल बरी आसता. आतां गोवा तुमी मॅपार पळयला जाल्यार आमी वी आर एट द टेल एंड, वेस्टर्न रिजनाक टेल एंड. पावर खंय गुजरात, महाराष्ट्रा, मध्य प्रदेश थिंगा सावन गोवा येता. इतलो येता म्हळ्यार ताका लॉसीस आसता. ती वोल्टेज ड्रॉप जावन आमकां घरा खूब वोल्टेज कमी येता. खूब पाटी म्हणटा वोल्टेज ना म्हणून आमची TV चलना, मायक्रोवेव चलना, फ्रीज चलना. हें त्या पासत जाता. वोल्टेज ड्रॉप जाता त्या पासत केबल आसलो जाल्यार तेजी वोल्टेज प्रोफायल इज मच बेटर. पूण एक डिसएडवांटेज आसा, समज फॉल्ट येयलो जाल्यार ओवरहेड लायन विज्युअली आमकां तो फॉल्ट दिश्टी पडटा आनी रोखडोच तो ब्रेकडावन कमी जाता. आनी जें इंटरप्शन आशिल्लें तें आमकां रोखडें मेनटेन करपाक, ब्रेकडावन आशिल्लें तें रिस्टोर करपाक इजी जाता. सो अंडरग्रावंड मातशें ताका टॅक्नोलॉजी जाय आनी स्किल्ड लेबर जाय. स्किल्ड जशें आमचे हार्टाक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां वी गो टू द बेस्ट स्पेशलिस्ट हू इज एक्सपर्ट ऑफ हार्ट. नॉट अ ऑर्डिनरी डॉक्टर कॅन फायंड आउट वॉट इज द प्रॉब्लेम, आमच्या हार्टाक प्रॉब्लेम कितें. तशेंच तें अंडरग्रावंड केबलिंग जशें फॉल्ट खूब कमी येता, पूण समज फॉल्ट येयलो जाल्यार इट टेक्स लिटल मोर टायम. सो डिफरन्स इज ओवरहेड इट टेक्स लो करंट. आनी जशें आमकां आतां डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट वाडत वता, लोड डेन्सिटी त्या स्क्वेअर किलोमिटर एरियांक लोड वाडटा. आनी लोड वाडलेल्यान आमच्यांनी 2-3 लायन्यो घालपाक जाय. रस्ते कितले आसा, रस्त्याक लागीं 3 मिटर सोडून आमकां 300-500 मिटर सोडून आमची बिल्डिंगां आसता, घरां आसता. सो दुसरी लायन कशी हाडपाची, दीस इज अ बिगस्ट चॅलेंज. सो रायट ऑफ वे इज अ चॅलेंज. देरफॉर अंडरग्रावंड केबलिंग, दो इट इज very costly, is a today's solution because commercial establishment, domestic load is increasing rapidly. So this is a difference.
तुम्ही खूप सुंदररित्यान व्हेरी इझी म्हणजे म्हज्यासारख्या नॉन टेक्निकल मनशाक कळटले इतले इझी तरेन सांगले. महेश बाब तुमी इंडस्ट्रीन आसा, तुमी इंडस्ट्री इज ऑलरेडी बेनिफिटींग फ्रॉम दीस अंडरग्रावंड केबलिंग. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा? आमचे ॲक्च्युली आवर मॅन्युफॅक्चरींग युनिट इज लोकेटेड इन कोल्लीम एरिया आणि कोल्लीम एरिया आमची इंडस्ट्री इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सबस्टेशन. ॲक्च्युली आमकां तरी सुद्दां इतलो इंटरप्शन्स नासताले बिकॉज वी वेर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द नियरस्ट सबस्टेशन. पूण तरी आसतना आमचे वर्साचे एक 100 ते 110 आवर्स अशे आमचे डावन टायम आसतालो. अँड 80% ऑफ दॅट डावन टायम वॉज ड्युरींग द मन्सून टायम. चीफ नोज दीट बिकॉज द मॅक्झिमम जे फॉल्ट येतात, ट्रिपिंग जाता, कितें झाडां पडटा किंवा माड पडले, बाकीच्या टायमार इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट येता. पूण पावसाच्या दिसान जे फॉल्ट येता ते मोस्टली झाडां पडपाचे आनी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. पूण हांवें कालच डेटा मातसो एनालायज केला. दीस मन्सून टील डेट आवर डावन टायम इज लेस देन 5 hours. ओ which is a great achievement by the department, I would say. So जसे चिफान सांगला, it is not only the power outage or the number of hours power ना, it is also the एक single interruption also means power just गेली आणि आयली तरी सुद्धा it may be a outage for 1 minute. पूण एज अ इंडस्ट्री कितें जाता की एकदा पावर गेलो आणि आयलो परत, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टायम टू स्ट्रीमलायन द प्रोसेस. एकदा प्रोसेस बंद पडलो तो परत लायनीर हाडपाक जाय, वॅक्यूम कितें आसा जाल्यार प्लांट तो न्यूट्रलायज करचो पडटा, सिस्टम्स एम्प्टी करचे पडटा, लायन फ्लशिंग करचे पडटा. सो एवरी स्मॉल डिस्टर्बन्स ऑल्सो इज अ बिग इम्पॅक्ट. सो दीस अंडरग्रावंड केबलिंग हॅज रियली हेल्प्ड अस अ लॉट. योगेश बाब तुमी बिझनसमॅन आणि खंयच्याय बिझनस जर तुमचो सुरळीत चलतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यान इम्पॉर्टंट. तोक्तूय आयले अशें कितें कितें आयलें आनी तुमी म्हापशा तुमचें एस्टॅब्लिशमेंट आसा थंय अजुनूय अंडरग्रावंड केबलिंग जावना. सो ताजो तुमकां कितें इफेक्ट जाता काय कितें? आता जशें महेश बाबान सांगलें तशें तो एक इंडस्ट्रीच्या व्यू पॉयंटांतल्यान ताणें सांगलें. म्हजो एक ल्हान बिझनस आसलो म्हापसा, म्हणजे एक धाकटें हॉटेल आशिल्लें. आनी कितें जाता, धाकटे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तांकां जनरेटर परवडना बॅकअप. बीच व्हडले जे इंडस्ट्रीज बी आसता तांकां ते सहज शक्य आसता. सो ताणें जशें म्हणलें की तांचो प्रोसेस एफेक्ट जाता, आमचो प्रोसेस बंद पडटा. अक्षरशः म्हणजे सकाळी नाल कातपा पासून आमचे सगळे हाल जाता. कित्याक आतां नाल कातपूय आमी हेजेर करता मशिनार आनी वांटपूय आमचे मशिनार आसता. सो कडी कशी करपाची दनपारां, आनी एक धाकटें जेन्ना घरचे किचन एफेक्ट जाता सप्लाय केली तर जेन्ना 100 थाळी दिवपाच्यो आसता तेन्ना तो कितें आमच्या राकांत येता आसतलो तुमी इमॅजीन करूं शकता. तशेंच म्हजो शेजारी एक बिल्डींग वर्कशॉपवालो आसलो, ताजी तशी सप्लाय केले ताजे मनीस बेकार बसताले. सो आमकां ते युजली एफेक्ट जाता, म्हणजे इट इज नॉट इजी टू एक्सप्रेस. आनी सगळे आमचे लॉजिस्टीक घालता. तशेंच आमचे जे हे फ्रिजान जे आमी दवरलेले आसता पेरिशेबल आयटम्स, आयस्क्रीम्स तशेंच बाकीचे गुड्स, ते आमकां स्ट्रेस येता बेश्टोच की ताचें कितें जातलें सप्लाय येवंक ना जाल्यार. सो इट इज लायक अ टिकींग टायम बॉम्ब. इफ सप्लाय येतली काय ना, मागीर आमी डिपार्टमेंटान धांव मारता आनी खंय मारता. सो आमची खूब हे आसा डिपार्टमेंटा कडेन कळकळीची विनंती, एटलीस्ट जे कमर्शियली जे हे झोन्स आसा सिटी मदले ते तेंच्यांनी सगळ्या लेवलार अंडरग्रावंड केबल करून सामकी 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाय दिवपाक तेंच्यांनी एफर्ट घेवचे. कित्याक बारीक युनिट्स आसा, देअर प्रॉब्लम्स आर टोटली डिफरंट. सर स्टीफन सर, सकाळी जेन्ना आय वॉज जस्ट डिस्कसिंग विथ माय मेंबर्स न्ही की आतां आयचो आमचो टॉपीक अंडरग्रावंड केबलिंग, म्हणजे 5 वर्सांची चली, शी वॉज व्हेरी क्युरियस. ते आयकताले आमी उलयता ते, आनी ताजो एक सिंपल क्वेश्चन आशिल्लो जो खंय तरी आमच्या एकदां मनान येता. ते म्हणपाले, मम्मा जर वयले केबल जमनीन भितर घालतले तर देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स जमनीन आसता. सो ते समज जर डक करत जाल्यार तांकां शॉक येवन ते मरू शकचे ना. सो कितें सेफ्टी आसता मेजर्स? आनी आज आमी पळयता हालींच्या तेंपाक कितले जाण लायनमॅनांक इलेक्ट्रिक्युशन जावन ते भायर पडिल्ले आसा. सो हे सेफ्टी कशी मेंटेन केल्ली आसता अंडरग्रावंड केबलांनी? बरो क्वेश्चन. ल्हान भुरग्यांनी क्वेश्चन तेमकां क्युरियोसिटी आसता आनी दे गोईंग टू द दीस टायप ऑफ क्वेश्चन्स जे खरेंच बरें आसता. अंडरग्रावंडाची एक एडवांटेज इज एक्सिडेंट्स आर व्हेरी व्हेरी लेस. आतां तुमी जशें म्हणलें लायनमॅन मरता वेन दे आर क्लायंबींग ऑन द पोल बिकॉज दे आर बेर कंडक्टर्स. इन केबल द केबल इज सच केबलाची सायज इतली कमी कित्याक जाता 10 cm or 7.5 cm डिपेंडींग ऑन द वोल्टेज एंड द अदर थिंग्स.
ते इन्सुलेशन आसता ते इन्सुलेशन न्हू पयलीं आमी पेपर यूज इन्सुलेशन करताले ग्लास इन्सुलेशन मागीर स्लोली PVC फॉर मेनी इयर्स 20-30 years वी आर युजींग PVC आफ्टर PVC PVCचो टॅक्निकल पॅरामिटर कितें आसलो 75°C कंटिन्युअस ते टेम्परेचर सस्टेन करूं शकताले पूण आनी PVCक दुसऱ्यो एडवांटेज आशिल्ल्यो नॉन हायड्रोस्कोपीक मॉइश्चर भितर वचूंक शकना तशें लास्ट इन्सुलेशन तें इतलें बरें XLP म्हणटा आमी क्रॉस लिंक पॉलिइथिलीन तेजी डायइलेक्ट्रीक स्ट्रेंथ आसा ती खूब बरी आसता म्हणल्यार जे करंट वता तो करंट भायर कसोच वचना इट इज अ इन्सुलेशन जशें आमी थर्मोफ्लास्कांक इन्सुलेशन घालता ते हीट डजंट गो आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जांपल तशेंच करंट तो पास जावचो न्ही म्हणून ताका एक डायइलेक्ट्रीक मॅटेरियल आसता दॅट इज XLP तेजेन करंट भायर सरना तेज्या उपरांत देर आर डिफरंट वे टॅक्निकल टर्म्स कंडक्टींग स्क्रीन म्हणून आसता इन्सुलेटींग स्क्रीन म्हणून आसता मागीर तेजें इनर शीत आसता आनी आउटर शीत आसता आनी भितर आर्मर आसा सो देर आर डिफरंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन सो देर इज नो पॉयंट इन देर वील बी एक्सिडेंट इवन वी कॅन होल्ड द केबल वेन द करंट is passed from the cable. Okay. So there is absolutely safety wise it is much more safer than the overhead system. सो अंडरग्राउंड केबलिंग इज सेफ Very much safe. व्हेरी इफेक्टिव्ह. Exactly. मागीर कित्याक तर अजुनी सगळ्या गोंयभर तो म्हणजे पावना. कित्याक as I said it is almost 8 to 12 times because as the voltage increases the cost goes very high because it's the cost of the insulation. त्या कॉस्टाक लागून इट इज नॉट पॉसिबल टू एडवान्स पूट एंड सच अ बिग इन्वेस्टमेंट बिकॉज बजेट आसता सी इफ समथींग इज गूड म्हणून म्हज्या सॅलरी प्रमाणे म्हज्या घरांत कितें वस्तू हाडच्यो त्यो म्हाका डिसायड करचें पडटा बेस्ड ऑन माय बजेट एंड माय सॅलरी आनी त्या बरें सेवींग दवरचें पडटा समज फाल्यां म्हजी भुरगीं म्हजे बायल म्हजे आवय कोणूय बरी नात जाल्यार यू हॅव टू कीप दॅट अमावंट एज अ कंटिंजन्सी ऑर एनी अनसर्टनिटी तसोच एकूच बारा बरी वस्त म्हणून वी कॅनॉट एडवान्स गो बिकॉज फायनली इट इज समथींग टू डू विथ द कॉस्ट देरफॉर वी आर गोईंग एट एवरी इयर वी आर ट्रायंग टू गो 10% today if you can see 35% overhead conductors we have already replaced to underground. It's at a huge cost. आमचे budget असता on the capital budget 750 crores. In that lot of other things are also there. It's not only underground cabling. So budgeta प्रमाणे आमकां डिसिजन घेवन ते इन्वेस्टमेंट करचें पडटा. महेश बाब तुम्ही म्हणले की इंडस्ट्रीक हाजो खूब बेनिफीट जाता आणि एक 2-3 एपिसोड पयलीं आमी जेन्ना इंडस्ट्री बरोबर एपिसोड केल्लो तेन्ना ते म्हणटाले की जेन्ना शटडावन जाता तेन्ना खूब इंडस्ट्रीक त्रास जाता फायनान्शियल लॉसेस जाता समज जर अंडरग्राउंड केबलिंग बरें पडटा जाल्यार इज देर एनी इनिशिएटीव वीच एन इंडस्ट्री कॅन टेक की बाबा इतलो जर ह्यूज कॉस्ट आसा खंय तरी गव्हर्मेंटा बरोबर टायअप करून थोडे रोपीन करून अशें करून कितें तरी पॉसिबिलिटी आसा काय कितें Yeah, as far as industry is concerned, तुम्ही जाणा आसतले की maximum industry they cannot survive without power. Correct. Power is like a heart for them. Yes. And even I think most of the companies, major companies will have DG sets as a backup. आणि चीफूय जाणा आसतलो सगळे जाणा आसतले की DGचो जो पावर कॉस्ट आसा इट्स ऑलमोस्ट 5 times compared to what Goa Electricity Board we are paying. Yeah. Okay, if industry can afford that, why can't they be able to support the department or the government to do that? Because their capital investment in buying the DG or making an infrastructure to have a backup, that's they can support to the government. Yeah. I think that should not be an issue as far as industries is concerned. आणि फाटी पासून म्हाका दिसता केन्ना तरी असो पावर शॉर्टेजीस आशिल्ले चीफ मायट बी नोईंग इट इंडस्ट्री हॅज कम फॉरवर्ड एंड दे एग्रीड टू पे दॅट एडिशनल चार्जीस फॉर बायींग द power from I think open market, something like that. Extra cost. So if that much industry, because at the end of the day they are the sufferers, industry is the major sufferers. Magir तुझे domestic consumers asa, that is a different thing, but domestic consumer also are important today. Yeah. But industry is one who generates the revenue for the government and all, and they should be, I think there should not be any issues if the government makes an appeal like that. I don't think so. आणि हे प्रोग्राम करताना एक खूप इम्पॉर्टंट महत्वाची माहिती आमकां अशी मेळ्ळी की बाकीच्या राज्यांनी कितें जाता जेन्ना लोड येता लोड शेडिंग इज डन एट दी डोमेस्टीक लेवल पण गोंय हें एकूच अशें राज्य आसा जंय डोमेस्टीक कंटिन्यूअस दवरता आनी लोड शेडिंग इंडस्ट्रीचेर वता. योगेश बाब तुमी इंडस्ट्रीन काम केलां तुमचो स्वताचो बिझनस आसा एंड तुमच्या घराकूय कनेक्शन आसा ह्या सगळ्या गजालींचो कसो इफेक्ट जाता तुमचेर म्हणजे लोड शेडिंग लोड शेडिंग जाता किंवा असे बारीक बारीक कितेंशे प्रॉब्लम्स येवं शकता लायक तोक्तूय जेन्ना आयले पणजेन अंडरग्राउंड केबलिंग आशिल्लें सो पणजेक व्हडलेशें डिस्ट्रक्शन जालें ना
यू नो एक ल्हानशा हांगा थंय जे खंय ओवरहेड केबल्स आशिल्ले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय वॉज कंटिन्युअस बाकीचे सगळे पायपलायन जे जाले इंटरनेट ब्रेकडावन जाले पण म्हापशा जे मात्तूय अजून कांयच अंडरग्रावंड केबलिंग जावना आनी ताजो टेरेन सुद्दां असो आसा इट्स नॉट अ प्लेन फ्लॅट हे हिल आसा सो अशा टायमार तुमकां कशे त्रास जाता तर जशें की महेश बाबान सांगले इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली हार्ट ऑफ इंडस्ट्री इट इज हार्ट ऑफ एनी स्मॉल कमर्शियल ऑर रेजिडेन्शियल हाऊस ऑल्सो आयज मातसो वेळ घरातली सप्लाय केली तर भुरगीं कसो आकांत करता तुमकां खबर आसतलें हांवें सांगपाची गरज ना आनी जशें स्टिफन बाबान सांगलें आतां की केबल इतली सेफ आसा अंडरग्रावंड तरी हांवें खूबदां अशें पळयलां की लोक एक एकदां ऑब्जेक्शन हाडटा वायल लेईंग ऑफ केबल सो गरज आसा की एज अ कम्युनिटी न्हू आमी सपोर्ट करपा जाय अंडरग्रावंड केबलिंग एकदां कितें जाता जायत्या स्ट्रेच केबल घातलेलो आसता आनी बारीक स्ट्रेचाक कोण तरी ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो प्रोजेक्ट डिले जाता वा स्टॉल जाता सो तशें जावपा जायना कित्याक जे बारीक युनिट्स आसा तांकां कशे त्रास जाता ते तांकांय खबर आसा बट समटायम्स 1 or 2 people फॉर मे बी वॉट एवर रिजन्स दे समटायम्स ऑब्जेक्ट सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक एज वेल एज लोकल बॉडीज धाकटे लोकल बॉडीज पंचायत हे ते समटायम्स दे ऑल्सो एड टू दॅट बाय सपोर्टींग सो एज अ कम्युनिटी आमी प्रेशर हाडपा जाय और रिक्वेस्ट करपा जाय जांचेर दोज हू आर नॉट अलाविंग अ स्मूथ एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट लायक हाव यू सेड की हे जो इफेक्ट आसा न्हू तो जर आमकां कमी करपा जाय जाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग इज द वे दॅट इज द आर डिमांड दिस क्वेश्चन ऑफ मायन इज ओपन टू ऑल थ्री ऑफ यू इंडस्ट्री आतां जेन्ना सी म्हणटा की एक कॉस्ट आसता केबल ले करपाक आतां इंडस्ट्री वील बी एबल टू यू नो ॲड टू इट मातशें गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक बट डोमेस्टीक लेवलाचेर प्रत्येकाक पॉसिबल जावचें ना सो ते कशें कितें डोमेस्टीक लेवलाचेर समज जर इंडस्ट्रीन इनपूट दिले जाल्यार क्विकली इंडस्ट्रीचे हे जावं शकता पण डोमेस्टीक लेवलाचेर कशें कितें करपाक जातलें आनी हो जो चेंज ओवर आसा ताजो कॉस्ट डोमेस्टीक कनेक्शनांचेर पडटलो काय कितें जें कनेक्शन आसा ताजेर ना जशें आतां इंडस्ट्रीज आर केपेबल दे आर डुईंग इट दॅट इज वाय गव्हर्मेंट पॉलिसी तुमी म्हटलें योगेश बाबा क्वेश्चन केल्लो की तो लोड शेडींग जाता आनी जेन्ना लोड शेडींग केन्नाय समज जालो चडसो जायना तेन्ना आमी इंडस्ट्रीक पयलो बंद करता सो दीस इज द सेम रिजन वाय वी डू इट बिकॉज डोमेस्टीक पीपल कॅनॉट डू मच दे डोंट हॅव देयर ओन डिजीज आनी तो पास ऑन कॉस्ट डोमेस्टीक करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता देरफॉर इवन आमचे इंडस्ट्रीज आसा आनी कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा ते आर क्रॉस सबसिडायझींग दीस डोमेस्टीक कंज्युमर्स डोमेस्टीक तारीफ चोयली जाल्यार खूब लो आसा एनीथींग बिटवीन ₹2.50 to ₹4.50 whereas the industries is anything between ₹6 to ₹8 depending on all the charges different charges are there so domestic people cannot do therefore their tariff is also low and therefore we are trying to first sometime if there is any issues maybe line has tripped main line somewhere trip zalo titlo load amkode na distribute करपाक so first though as a businessman if I was a businessman I would never do it but government is for the people so therefore government has decided अशें केन्नाय समज आकांत येयलो इश्यू जालो एमर्जन्सी जाल्यार पयली इंडस्ट्रीक ऑफ करून ती डोमेस्टिकांक दिवची तसोच आमी एक डोमेस्टीक आमच्या कंज्युमराचो देखभाल कितें म्हणटा ते कॅर घेवपाक शकता I would like to add on here. The basic reason one is domestic consumers. त्यांचे main reason is त्यांचे कडेन काय backup नसतात. Industry, as I said already, 90%, more than 90% of the industries will have their own backups because they cannot survive without the power for even 5 minutes or 10 minutes also. So domestic कितें जाता तूं बंद उडयले entire their lifestyle comes to standstill. Total TV बंद जाली, remote बंद, तुजो चार्जर बंद, मोबाईल बंद आनी आयज जाणा वी आर सो acquainted to these electrical and electronic gadgets की तेजे without that we cannot even survive म्हणजे आमकां uneasiness feel जातले. So that is why I think government also is playing a balancing act की DG जेंचे कडेन आसा तेंचे ते सप्लाय कट ऑफ करता इन दीस बट गोंयान म्हाका दिसता दीस इन्स्टन्सीस आर व्हेरी रेर इवन इन द इंडस्ट्रियल एरियाज एटलिस्ट इन द इंडस्ट्री वेर आय एम वर्किंग आवर मॅन्युफॅक्चरींग युनिट आमकां लोड शेडिंगाचो केन्नाच अजून प्रॉब्लेम जावंक असो इश्यूज कंटिन्यूज येवंक ना रेदर देन जेन्ना तेंचो ट्रान्सफॉर्मर केन्ना ओवरलोडींग जाता कित्याक फेल जावपाक आयला किंवा फेल जाला आनी अंडर कॅपेसिटीचो ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान जेन्ना ते सप्लाय करतात ओन्ली दॅट दे आर रिक्वेस्टींग दॅट टायम एंड दॅट टू ड्युरींग द पीक आवर्स दॅट इज फ्रॉम 6 to 11 o'clock एट द नायट अदरवायज मेजर लोड शेडिंग असो एटलिस्ट म्हाज्या लायफान तरी हांवें
इतको असो मेजर लोड शेडिंग कंटिन्युअस डेली फॉर मंथ्स टुगेदर असो केन्नाच पळोवंक ना एटलीस्ट इन गोवा बट अदर स्टेट्स आय एम आय अंडरस्टँड की खुबशे लोड शेडिंग जाता एवरी वीक एक दीस तेंचो फिक्स आसता बिकॉज वी डील वीथ लॉट ऑफ सप्लायर्स वेंडर्स हू आर सप्लायींग मशीन्स टू अस केन्ना कॉल केले आमी कितें स्टेटस आहा सर आयज पावर शटडावन आसा ओके सो आयज जावची ना ट्रायल्स सो एज फार एज पावर कंटिन्युटी इज कन्सर्न गोंयांत हाल्या खूब बरें अशें म्हाका तरी दिसता आमी पळयता न्ही इंडस्ट्रीन खुबशा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्युअस मेळना किंवा देर आर डिफिकल्टीज आणि डीजी सेट्स एज यू सेड की जे पेट्रोल यूज जाता डिझल यूज जाता इज व्हेरी कॉस्टली सो खुबशे इंडस्ट्रीज हॅव शिफ्टेड टू सोलर पावर सेटअप करपाक सो अंडरग्रावंड केबलिंग जर जालें आणि हे जर सगळें जातलें सो डू वी नॉट यूज म्हणजे आमकां गरज पडची ना सोलर पावराची सो इंडस्ट्रीज बिकॉज इट्स अ ह्यूज कॉस्ट न्ही जे सोलर सेटअप केला तातूंत तांच्यांनी ऑलरेडी खूब इन्वेस्ट केला सो ते कशें कितें जातलें सोलार ओ विंड सी केबल इज पावर एक जाग्यार आसा दुसऱ्या जाग्यार पावर वचपाक अँड सोलर इज जनरेशन जनरेशन सो जनरेशन इज डिफरंट आणि डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पावर अँड ट्रान्समिशन ऑफ पावर इज डिफरंट उदक तयार करप इट हॅपन्स एट वन प्लेस उदक थंयसान दुसऱ्या दुसऱ्या सिटीक वा दुसऱ्या दुसऱ्या विलेजीक पावपाक पायपलायन यूज करता सो ही पायपलायन जशी उदकाक यूज करता तशी केबल ऑर कंडक्टर इज यूज टू डिस्ट्रिब्यूट अँड ट्रान्समीट पावर दे हॅव गॉन इन टू सोलर पावर बिकॉज तांकां म्हणजे मेळना पावर म्हणून ताजे ऑप्शन म्हणून सर तांणी सोलर सेटअप केल्लो आसता न्ही हय सोलर एक्चुअली एज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी आणि फॉर क्लायमेटीक रिजन दॅट इज वन रिजन टू गो फॉर सोलार सेकंडली इफ यू डोंट गो फॉर सोलार I think maybe our children or grandchildren will never be able to get power because the resources are very becoming less and less day by day. They are getting depleted. So it takes huge years and years to get fossil fuels. So that is one important thing for climate because when we burn these fuels to generate power, they give different kinds of pollution, SOx and NOx. And because of which carbon dioxide, carbon monoxide जेन्ना तूं कोल बंद करता वेर 75 to 85% आमचो गोंयांत पावर येता तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स सो जेन्ना तो बंद करता इट इज पोल्युटींग द एनवायरमेंट सो दॅट इज वन इम्पॉर्टंट रिजन एवरीबडी इज गोईंग फॉर सोलार सेकंड एक सोलार जी इतले मॅन्युफॅक्चरींग जावपाक लागला तेजो कॉस्ट ऑल्सो इज कमींग डावन सो इकनॉमिक्स वायज ऑल्सो इट फेवर्स सोलार पावर क्लायमेट ऑल्सो it is good for each and every person and it is a mandate of government also and policies are favoring that everybody has to generate certain percentage of the renewable power. So solar also is really good because we will be having a cleaner and a greener environment. So it's not just power but we will try to save the entire ecosystem. We will try to protect all the living organism on this earth. ॲज वी मूव टुवर्ड्स दी क्लोजिंग महेश बाब तुमचे एक क्लोजिंग रिमार्क दिया स्पेशली टुवर्ड्स दी इंडस्ट्री वेन आय से जेन्ना आमी म्हणटा अंडरग्रावंड केबलिंग जालें इट वील इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ पावर द क्वॉलिटी ऑफ पावर आयज लोकांचे क्वॉलिटी पावर म्हणजे कितें पावर फेल म्हणजे क्वॉलिटी बरी ना आय वूड लायक टू एड ऑन दीट द क्वॉलिटी ऑफ पावर इज नॉट द कंटिन्युटी ऑफ पावर it is the voltage chiefan जैसे already सांगले opening statement की it is the voltage at which we are receiving the power at industry or at domestic at home also माझो एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता this is a live experience before underground cabling आमकां always monthly एक दोनदा किंवा तीनदा तरी आमकां अंडर वोल्टेजाचो इश्यू जातालो but post underground cabling till date we have a zero incidences of calling the substation and telling them की मातसो voltage कमी आसा some critical equipments are tripping बाब मातशें voltage वाडोवपाक जाता जाल्यार पळोवया so this is the takeaway from this underground cabling as far as industry at least योगेश बाब एज वी गो टू दी क्लोजिंग तुमचो रिमार्क हय जशें की आदी हांवें सांगलें की पावर फेल्युराचो एक इकॉनॉमीक कॉस्ट आसा बट एट द सेम टायम देर इज अ सोशल कॉस्ट ऑल्सो भुरगे अभ्यास करता ताचो अभ्यास इफेक्ट जाता थोड्या फॅमिलीजान पेशंट्स आसता तांकां पावराची गरज आसता अशें जायते म्हणजे जे ओपन ना न्हू ती जायते अशे गजाली आसा वीच आमच्या दोळ्याक येना सो म्हणून अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ते लोकांनी ताका सपोर्ट करचो ही म्हाजी फक्त लोकां कडेन मागणी आसा कित्याक दॅट इज द वे फॉवर्ड आय फील स्टीफन बाब
जशें महेश बाबान आनी योगेश बाबान म्हटलां, पावर इज अ हार्ट, पावर इज अ लायफलायन. Today, without power, none of our houses, commercial establishment, industries, economy, nothing will improve. No progress, no development of any state, any region, any country will not happen if there is no growth and infrastructure for the electricity or the power. जशें तुमी क्वेश्चन केल्लो अंडरग्रावंड केबलींग फकत पेन्जीम आनी मडगांव आसा. आमी हे लास्ट 2 वर्सांनी म्हापसा ऑलमोस्ट 150 crores प्रोजेक्ट घेतलेले आसा, पर्वरींग घेतलेले आसा, बिचोलीं घेतलेले आसा, नावेलीं घेतलेले आसा, काणकोण, कुर्चोरे, पोंडा. सो इन अ बीग वे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन बीन यूज्ड एंड वी आर गोईंग टू सून बी डे बाय डे वी आर गोईंग टू इम्प्रूव द पावर. फकत लोकां कडेन इतलेच मागणी की जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबलींग करता तेन्ना आमकां मातसो सपोर्ट करचो, एसिस्ट करचें, कित्याक खूब कडेन आमकां ऑब्जेक्शन येताय फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज आनी कंज्युमर्स. कोणाच्याय घराच्या मुखार खणटा आसतना धूल जाता, गाडी येवपाक वचपाक त्रास जाता. हे इल्लेसो त्रास सोंसले बगर आमकां दिसता बरेपणां येवची ना. सो तुमी सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. ऑलमोस्ट 1000 to 1500 crores वीच वील हॅपन इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. जितले लोक सपोर्ट बरें करता तितलो तेजो तो कमिशनिंग करपाक आमकां टायम कमी लागतलो आनी तेजो बेनिफीट लोकां पर्यंत पावतलो. इतलीच मागणी लोकां कडेन आमकां सपोर्ट करचें. हें अंडरग्रावंड केबलींग जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून हो बेनिफीट अंडरग्रावंड केबलीचो तुमकां वतलो. आनी इट इज नॉट ओन्ली अंडरग्रावंड केबलींग, इंटरस्टेट लायन्स आर कमींग न्यू. EHV सबस्टेशन आमचे ते हाय वोल्टेज सबस्टेशन आसा दे वी आर अपग्रेडींग. आमी ट्रान्सफॉर्मर सगळे 7 सबस्टेशनाक अपग्रेड करता. तेज्या उपरांत जे सब ट्रान्समिशन लायन्स सबस्टेशन, बिगर सबस्टेशन टू डिस्ट्रिब्युशन सबस्टेशन त्योय लायन अपग्रेड जाता. आमची 33/11 kV सबस्टेशन न्यू येता, अपग्रेडूच जाता. ओवरऑल डेव्हलपमेंट इज हॅपनिंग इन द पावर सेक्टर. प्लीज सपोर्ट अस अँड हेल्प यू टू गेट अ बेटर सप्लाय. थँक्यू. आयची चर्चा खूप सुंदर जाली. आमकां खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, बेजीक जे प्रत्येक मनीस अंडरस्टँड जावूं शकतलो. हे बरें तुमी इन्फॉर्मेशन दिल्या बद्दल तुमकां तिगांकूय थँक्यू म्हणटा. तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचें मंथन हांगाच सोंपयता. परत मेळुया फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन देव बरें करूं.